नमस्कार येवकार गोवा टुडेत राधिका कामत सातोस्कर सविस्तर खबरां आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. 8 वर्सांत वेगवेगळ्या रिफॉर्माक लागून भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थव्यवस्था. मोदी सरकाराचो रोजगार मेळावो. 10 लाख जॉब 75,000 जाणांक दिली अपॉइंटमेंट लेटरां. रस्ते सुरक्षीत करपा खातीर नागरीक एनजीओंचे सरकाराक सल्ले. पेड्ड्यार रस्ते, बेशिस्त ड्रायव्हिंग, ट्रॅफिक जॅमाचेर फोकस. भुरग्यां मदीं मार्गा विशीं जागृती करूंक एनजीओ तयार. गोंयांत नाचण्याचें पीक वाडोवपाक सरकाराचो यत्न. सलूनांतले केस, चिकन मटणाच्या वेस्टार बायोमेडिकल वेस्टा खाला प्रक्रिया. मुख्यमंत्र्याचो पंच सरपंचांकडेन व्हर्च्युअल संवाद. मांद्र्या ट्रक आनी स्कूटरीचो एक्सिडेंट. स्कूटर चलोवपी 28 वर्सांची सुप्रिया मामल आखताक सोंपली. ट्रकाक ओव्हरटेक करतना स्कूटर चिखलांत शिरकली. ट्रका पोंदा गेली. हाऊस टॅक्सान केल्ली दरवाड. फोंड्या पालिकेन घेवची फाटी. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची मागणी. गरजे भायर वाड परवडपाची ना. विशय डीएमए कडेन व्हरपाची शिटकावणी. आनी गोंयांत नरकासुराचे पुतळे लासून दिवाळी मनोवपाचो ट्रेंड. पुराय देशांत गोंयचे वेगळेपण. नरकासुराचे पुतळे उबारूंक मोबायल युगांतय वेळ काडून लोक एकठांय. खबरो विस्तारान. फाटल्या 8 वर्सांत वेगवेगळ्या रिफॉर्माक लागून भारत संवसारांतली 5वी व्हड अर्थव्यवस्था जाल्या. स्टार्टअप इंडियान लोकांच्या आकांक्षांचेर भर दिला म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयलो. ताणें रोजगार मेळावो लॉन्च केलो. 10 लाख तरणाट्यांक ह्या मेळाव्या खाला नोकऱ्यो मेळटल्यो. शेनवारा 75,000 तरणाट्यांक अपॉइंटमेंट लेटरां दिली. गोंयांतूय 25 जाणांक लेटरां दिली. आज केंद्र सरकार आजादी के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए 75,000 युवाओं को एक कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति पत्र दे रही है. बीते 8 वर्षों में पहले भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, लेकिन इस बार हमने तय किया कि इकट्ठे नियुक्ति पत्र देने की परंपरा भी शुरू की जाए, ताकि डिपार्टमेंट में भी टाइम बाउंड प्रक्रियाएं पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य को जल्द से पार करने का एक सामूहिक स्वभाव बने. आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है. 7-8 साल के भीतर हमने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की छलांग लगाई है. ये सही है कि दुनिया के हालात ठीक नहीं है. स्टार्टअप इंडिया अभियान ने तो देश के युवाओं के सामर्थ्य को पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया है. 2014 तक जहां देश में कुछ इने दुने 100 स्टार्टअप थे, आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है. गोंयांतय 25 जाणांक जॉब लेटरां दिल्यात. 25 जाण खंय गोंयचे. गोंयानूय कार्यक्रम जालो. गोंयान आज सगळ्यांनी आमी एक 25 जाणांची नियुक्ती पत्रां ही तेंच्या पर्यंत पावयली. ताचे भितर वेगवेगळी डिपार्टमेंटां आसा. बँको आसात, शिपयार्ड आसात, मागीर पोस्टल सर्विसीस आसात. अशा पद्दतींतल्यान एक म्हत्वाचें की ज्यांच्यांनी नोकरी घेतली, आज जांकां नियुक्ती पत्रां दिल्या ताणें कोणाचोच प्रेशरूय मारूना, पण केवळ प्रधानमंत्रीचें जें स्वप्न आसा की सगळ्या जाणांक तेच्या एलिजिबल क्रायटेरिया प्रमाणे जॉब मेळूं जाय, त्या दृश्टीन तांच्यांनी आज हें केल्लें आसा. तेंची संकल्पना आसा की 1 वर्सा भितर ताणें 10 लाख युवक किंवा युवती तांकां केंद्र सरकाराच्यो नोकऱ्यो दिवप. त्याची सुरवात आज जाल्ली आसा. आज 75,226 जाणांक ही नियुक्ती पत्रां देशभर पाविल्लीं आसा. व्हर्च्युअली प्रधानमंत्रीजी आज सगळ्यां कडेन उलयले
आणि त्यामुळे एक बरें वातावरण, कारण बरेच जाण क्रिटिसायज जे करणारे आसा तांकां ही चपराक आसा आणि हे करता आसतना ट्रान्सपरन्स हे आसात, म्हणजे जे मेरीट कन्सिडर करून ह्या सगळ्या जाणांक नोकरी दिल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे रस्ते अपघात मुक्त करपाची सरकाराची मोख. रोड सेफ्टी मॅनेजमेंटाच्या यत्नात नागरीक आणि NGOचे सल्ले आणि मार्गदर्शन. पणजे जाल्ल्या कार्यावळीत गोंयच्या धोकादायक रस्ते, साधन सुविधांतले उणाव, लोकांची बेशिस्त हाचेर फोकस. मार्ग संस्थेन ह्या वेळार शाळांनी प्रशिक्षण आणि जागृती करपाची तयारी दाखयली. डिसेंबर मेरेन सल्ल्यांचेर विचार करून रोड सेफ्टी प्लॅन करपाचो सरकाराचो विचार. मागीर स्पीड ब्रेकर हे स्टँडर्डायज जावचे. म्हाका उगडास जाता की होणा हांगा स्पीड ब्रेकर आसलेलो आनी थंय एक जाणटी बायल फाटसून बसलेली, ती त्या स्पीड ब्रेकराक लागून मेली. थोडे स्पीड ब्रेकर असे आसा की जे गरज नासतना स्पीड ब्रेकर आहा तेजी हायटूय बरी व्हडली आसा आनी ताका लागून कितें आसा एक एकदां झप करून तुका पेड न केल्या कारणान तो स्पीड ब्रेकराचेर तो पावलो की झप करून फाटलो मनीस उसळटा आनी ताका लागून एक्सिडेंट जाता. आतां जर तुमी पळयशात प्रत्येक तरेतरेचे मॉडल येता आनी ते मॉडल जर पळयत जाल्यार पयले सीट आनी फाटले सीट हेच्या मदीं खूब सारकें म्हणजे फर्स्ट फ्लोराचेर आसलेले अशें फाटले सीट दिसता, पिलन रायडर अशी परिस्थिती आहा. आनी ताका लागून जेन्ना तूं खंयचे तरी गाडयेक डन जाता तेन्ना ते फाटलो मनीस उसळून पडटा. तेन्ना ती डिझायन जी आसा मोटरसायकल किंवा मोटर व्हेकल ती प्रॉपर आसूंक जाय, ती सेफ्टी मेजर तेजेर आसूंक जाय, ती खरी आमच्या भारतीय रोडाचेर चलपा सारकी आसूंक जाय. ट्रान्सपोर्ट आसा, रोडाचेर जो भार आसा तो कमी करपाचे नदरेंतल्यान म्हाका दिसता गोंयांत जे हेर येरादारी पर्याय आसात ते आमी ताचो विचार करपाक जाय. देखीक काणकोणच्यान जर म्हाका पणजी येतलो जाल्यार म्हाका रेल्वेचो पर्याय आसा आनी म्हाका गरज पडली जाल्यार सरकारान इनिशिएटीव घेवन वॉटर जो रूट आसा ताजोय उपेग करपाक जाता. सो डिवायडरांची जी हायट आसा ती वाडोवची आनी नवें हॉट मिक्सिंग करता आसतना ओल्ड जे हॉट मिक्सिंग टार जो आसा लेयर जो आसा तो काडपाक जाय. मार्ग ट्रस्टान हाजे पयलीं 40 स्कुलांनी सिवीक क्लब स्टार्ट केल्ले, जो 4-5 वर्सां आमी जर शासनाचे आमकां जर सपोर्ट मेळटा जाल्यार ते परत फक्त 40 स्कुलांनी गोंयच्या 400 स्कुलांनी ते सुरू करपाची तयारी मार्ग ट्रस्टाची आसा. Coming to school, there are students who are coming to school with short pants, with geared cycles, or with geared motorcycles. I don't blame the RTO or the government for that. I blame the parents for that. And I think the RTO and the government should come up with a law to penalize the parents and jail them if they don't control their children when they are driving on the road. गोंयांत नाचण्याचे पीक वाडोवपाक सरकाराचो यत्न. केंद्र सरकारान हे वर्स इयर ऑफ मिलेट्स म्हण जाहीर केला. ह्या फाटभुंयेर सरकार काम करतले. हाच्या मुखार सलूनांतलो केंसांचो कोयर, चिकन मटणाची वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्टा खाला ट्रीट करपाचो प्लॅन. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो स्वयंपूर्ण गोंय मोहिमे खाला नवीन पंच सरपंचाकडे व्हर्च्युअल संवाद. फुडल्या म्हयन्यासावन खंय एक मंत्री संवाद करतले. इट इज एन वोकल फॉर लोकल ह्या विशयाचेर जो आमचो स्वयंपूर्ण गोवाक पूरक दिवपी हो काम जे वोकल फॉर लोकल ह्या कार्यक्रमांतल्यान करता. कारण वोकल फॉर लोकल हे सगळे म्हणटा आसतना आमी आतांच दिवाळी येता आनी दिवाळीच्या निमित्तात जशें डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हांणी सांगलें की आमच्या लोकल गोंयकारांनी तयार केल्ल्या प्रॉडक्टाचेर आमी भर दिवचो. जावं तो आकाश कंदील, जावं ती पणट्यो आसतल्यो किंवा जावं ते फराळाचें साहित्य. गावात नवीन प्रोजेक्ट हाडचे, नवीन रोजगार निर्माण करचे आणि वोकल फॉर लोकलाक प्रोत्साहन दिवचे म्हूण ताणें पंच सरपंचांक उलो मारलो. तुमच्या स्वयंपूर्ण मित्राच्या सहकार्यात तुमच्या गावात नवीन प्रोजेक्ट कसलो तयार जातलो हाच्या खातीर तुम्ही भर दियात आणि ह्युमन रिसोर्स तयार करपाच्या विशयाचेर तुम्ही सगळ्यांनी भर दिवचो अशें म्हाका दिसता. त्या सलून जे हेअर कट करून उडयतात ते सुद्धा बायोमेडिकल वेस्टा कडेन दिवपाक जाय. आणि इवन दो जे चिकन मटन शॉप्स आसात हांची वेस्ट ही बायोमेडिकल वेस्टान वचपाक जाय. नाचणो हो एकेकाळी 150 टन गोंयांत जातालो. बट आज जशें म्हणटा की आमी नगण्य जाल्यार लोक शेतूय करपाक पळयना
आणि नाचणो रोवपाक तर सोडीत ना म्हणजे सोडूनच दिला. बट परत एकदा गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड हांच्या वतीन नाचण्याक महत्व दिता आसतना हांवें आतापर्यंत पळयलां थोड्याशा आमच्या दिवचल तालुक्यांत म्हणजे मेणकुरे हांगासर बीन थोडी जाणां नाचणो लायतात, ती गोवन ब्रँडाच्या सकयल तो विकताय, तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. साश्टीतूय बी थोडी जाणां किंवा सांग्यार हांगासर थोडे जाणां नाचणो लायता. पण आमी परत एकदा म्हणजे नाचण्या सारकिलो पोशक आहार दुसऱ्या हातूंतल्यान आमकां मेळना म्हणून दिस इज एन मिलेट इयर म्हणून गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सेलेब्रेट करता. आमी परत एकदा नाचणो प्रमोट करपा खातीर नाचणो लावपाक जे जे गावात पयलीं लायताले त्या शेतांनी परत एकदा प्रमोशन करूया. गोवन ब्रँडाच्या सकयल तो नाचणो विकत घेवपाची बी आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डाची तयारी आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मांद्र्या ट्रक आनी स्कुटरीचो एक्सिडेंट जावन थंयची 28 वर्सांची सुप्रिया म्हामल ही बायल आगताक सोंपली. थळावे सांगतात त्या प्रमाण ट्रकाक ओव्हरटेक करतना स्कूटर चिखलात शिरकली आनी बॅलन्स वचून ती ट्रका पोंदा पावली. धपक्या सरशी सुप्रिया म्हामल आगताक सोंपली. पुलिसांनी ट्रक ड्रायव्हराक उखल्लो. तपास चल्ला. एक्चुअली जे कॉन्ट्रॅक्ट घेतला केबल अंडरग्राउंड केबलिंगाचे ताची आणि PWD हांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलेली की इमिजिएट ती माती अशा तरेन न दवरता तो व्यवस्थित रित्या त्याच्या नंतर म्हणजे केबल घालून जाल्याच्या नंतर इमिजिएट त्याचेर रोलिंग जावन त्याचेर सोलिंगय जावंक जाय आसलें. हे तेंच्यांनी केल्लें ना की आतां ते ड्रायव्हराचेर FIR रजिस्टर जातली. ताच्या बरोबर म्हजी रिक्वेस्ट आसा पुलीस डिपार्टमेंटाक की कन्सर्न जो हाचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा त्याचेरय FIR रजिस्टर जावपाची. तो खूब भायर आसा. आयज जो ट्रक तो जो भायल्यान खंय तरी आसा जाल्यार तिका ओवरटेक करून अशी खंय तरी ती फास्ट घेवन पावूंक जाय म्हणून एक बस आसतली ती एक सायड घेवन वयतली आसली. आयज ट्रकाची सायड जी आसली ती मातशी मदीं आनी रस्तो भायर आसलो म्हणजे दोगांची ना मिस्टेक अशी तरी दिसता. पूण हेचो सोल्युशन आमचे सरपंच काडटले अशी म्हाका आशा आसा. तर आयची जी दुखद घटना जाली आनी गांवाचेर एका घरांतल्या घरान जी एक हालींच 4 म्हयन्या पयलीं तेंचं लग्न जावन आमच्या मांद्र्या गांवांत आयिल्ली सून आमची गांवाची आनी तसो सरपंच महोदयानी सांगला की गांवाचेर एक शोक कळा पसरला. हें सगळं आयज कोणी चिंतूंकशा नासला. पण हो भय जेव्हा काम सुरू जावपाचो आसला त्या वेळाचेर गांवांतली संघटना स्वराज्य आनी समविचारी नागरिकांनी हो भय व्यक्त केल्लो. एक फ्युचर कास्ट केला की असो अपघात जावच्या पयलीं कांयतरी तुमी करचा म्हणजे संबंधीत कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWD निवेदनां दिल्ली. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. फोड्या पालिकेन हाऊस टॅक्सांत केल्ली दरवाड बेगोबेग फाटी घेवची म्हण गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीची शिटकावणी. गरजे भायर दरवाड सामान्यांक परवडपाची ना. पालिकेन परत विचार करचो नाजाल्यार इशू DMA कडेन व्हरतले म्हण गोवा फॉरवर्डाची शिटकावणी. काँग्रेस म्हणटा येणावळीक हेर मार्ग आसात तांचेरय विचार करचो. डबल इंजीन सरकार पण हांगा हे ट्रिपल इंजीन म्युन्सिपालिटी BJPची गोंयान सरकार BJPचे आनी केंद्रान सरकार तांचे हे ट्रिपल इंजीन मेळून लोकांचे जनतेचे बोल्स आतां कापपाक लागले. गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून आमी मागतात की ताबडतोब हाजेर सरकारान म्युन्सिपालिटीन निर्णय घेवचो आनी रोल बॅक करचे. हांव मागता चेअरपर्सना कडेन तर CEO कडेन की तुमी लोकांच्या वटेन रावन चिंता. put yourself in the place of a common man and think and we demand that it should be rolled back. हे हांगा आमी स्टेटमेंट करून बंद जावचे ना. फाल्यां आमी इमिडिएटली म्युन्सिपालिटीच्या CEOक बरयतले. त्यानंतर तोय जर ॲक्ट करना देन वी विल हॅव टू टेक दिस अप टू द DMA लेवल. काँग्रेसीनूय हाऊस टॅक्स वाडीचो निशेध केलो. आमकां मदत दिया. लोक आमकां विचारताले आतां जाता तूं टॅक्सूच घेवपाक आमची काम कोण करतलो. पळय तूं कोणा कितें डेव्हलपमेंट जालो तो डॅमेज नांवान बेश्टो टॅक्स म्हणून हाडूं नाका. बाकीची सुविधा आयज टॅक्स घेवची लोक बॅनर्स लायता दिवाळी बॅनर येतले तेंचो टॅक्स येता पळोवपाचो सायन बोर्ड आहा खूब सोंपायचे मेळूंक शकता. एकदम टॅक्स आहा तो हाऊस टॅक्स कॉमन मॅना एफेक्ट जाता कॉमन मॅना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयांत नरकासुराच्यो पुतळे लासून दिवाळी उत्सव मनोवपाचो ट्रेंड आसा. दिवाळीच्या आदल्या दिसा वाड्या वाड्यार गांवांनी शारांनी नरकासुराचे पुतळे प्रदर्शनाक दवरिल्ले दिश्टी पडटात. पुराय देशांत दिवाळेच्या परबे वेळार गोंयचे हें वेगळेपण. नरकासूर वायटाचें प्रतीक मात ताचे निमतान मोबायल युगांतय वेळ काडून गांवांतलो लोक एकठांय येता. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. नरकासुरा रे नरकासुरा
प्रत्येक गावात दिवाळीच्या आदल्या दिसा हो सूर आयकूंक येता. गावागावांनी वाड्यार शारांनी नरकासुराचे पुतळे उबे करून डीजे लावन उमेद भागोवपाचो ट्रेंड. देशातले दिवाळी परस गोंयचे दिवाळीचे वेगळेपण ह्या नरकासुराक लागून दिसून येता. दिवाळी गोंया भायर आसल्यार गोंयकारांक नरकासूर दिश्टी पडना. दिवाळी आसा अशें ताका दिसना इतलो नरकासूर दिवाळी आनी गोंयकार अशें नातें जाला. नरकासुराचो पुतळो उबारूंक म्हयनोभर राती जागोवपाक आयच्या मोबायल युगांतूय लोक एकठांय येतात. गोंयकार म्हणटात पयलींच्यान सुरू आशिल्ली ही परंपरा. कलाकारांक त्या निमतान कला दाखोवंक मेळटा. लोक एकठांय येतात. गोंयकारांची दिवाळी नरकासुरा बगर जायना. पळयात. नरकासूर म्हणल्यार आमची असो शिगमो आसता पळय असो आमकां दिसता हो आमगेलो वायट गोश्ट आसूं ती पूण तो आमगेलो एक सणसो दिसता आमच्या युथा खातीर. एक उमेद आसता लोकां मदीं की नरकासूर म्हणटकीर ढोल ताशाचो आवाज जाता, सगळे लोक एकठांय येता, रथ करता, नरकासूर व्हडलो करता. आनी नरकासूर म्हणटकीर एक ल्हानपणाच्यान सगळ्यांक भुरग्यांक उमेद आसता ती आपल्याली बागयतात. गांवाक म्हणल्यार सगळीं भुरग्यां एकवट जाता आनी सगळीं भुरगे एक जावन आमी एक वर्सान सगळीं परत सगळीं गांवची सगळीं एक जावन एक म्हयनोभर आमी परत त्रास करता आनी नरकासूरा सगळी चालू परंपरा चालू दवरिता. नरकासूर म्हणटा तो कोण आहलो जाणा तूं? तिने आदितीची कुंडली आयिल्ली चोरून तेन्ना ती हें करच्या खातीर कृष्णान ताका तेजो वध केलो. सत्यभामा नरसी ताका मारला, वध केला तेजो आनी कृष्णान मागीर तेजे कुडके केले 4 आनी पृथ्वीच्या गर्भान तेज्या आवयच्या गर्भान घातले. एक पयलींची एक परंपरा एक लोकांनी जपान येयल्या अशी नरकासूर करपाक जाय. नरकासूर करता म्हणल्यार कल्चरल हेका आनी कित्याक करता आनी कितें ना तो आमचो हिंदू धर्मान येयला पळय. आवय बापायन आमकां पयलींच्यान सांगलो नरकासूर तांकां आनी कोण तेंच्या आवय बापायन सांगला तसो करून कंटिन्यू जायत आनी हे भुरगे फुडें करतात. ती आतां परंपरा पयलींच्यान आमचे पयलींचे लोक अशे ते करीत येयल्ले सो आमी ती परंपरा चालूच दवरला. तूं नरकासूर कित्याक करता? हांव नरकासूर एक आपले एक टॅलंट आहा न्हू लायक करून दाखोवपाचो आर्टिस्टीक टॅलंट्स दाखोवपाक आनी आमकां हे एन्जॉयमेंटूय आहा ते नरकासुरान आमकां बरें दिसता. लायक आमकां अशें दिसता की आतां आमचो टॅलंट एक्सप्रेस करपाचो आनी वेन एंड ऑफ द डे आमी केन्ना ते बर्न करता पळय सो ऑल द नॅगेटिविटीज आनी सगळें अशें बर्न जावन वयता तेजे भितर. गोंयकार दिवाळी मनोवपा खातीर वायटाचो नाश करपा खातीर म्हूण नरकासुराचे पुतळे लासतात. मात कांय नरकासुरांक पॉलिटिकल डोनेशनाचो दाग लागिल्ल्यान वादूय जाल्ले. तातूंतच कांय राजकारण्यांनी आतां आनी डोनेशन दिवचें ना अशी भुमिका घेतल्या. ताचें समर्थनूय जाता आनी ताचे वेल्यान वादूय जाता. गोंयकारांचो नरकासूर डोनेशनाचेरूच जगता काय असोय प्रश्न निर्माण जालो. मात जे खऱ्या मनान दिवाळी मनयतात तांचे नरकासूर मात आत्मनिर्भरतेंतल्यान तयार जातात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. चूल आणि मूल सांभाळून एक बायल स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर जावंक शकता. कितल्याशाच बायलांनी हे सिद्ध करून दाखयलां. आमच्या सप्तकी माळेंतली अशीच एक स्वामिनी साधना जोशी. फाटली 3-4 वर्सां जाली ती देशी गायेच्या शेणापासून पणट्यो करता. अखिल गोवा जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्राच्या गोठ्यात ती हे दिवे करता. डोंट बी मीन बट बी ग्रीन. तुमची ही मदत करपाक आमी आज आसा वाळपय नानूस गांवांत अखिल विश्व जय श्रीराम गो संवर्धन केंद्रान. ह्या फावट लेट्स गो ग्रीन फॉर दिस दिवाली. सो आमच्या बरोबर आसा साधना जोशी. नमस्कार. सो तुम्ही आज आम्हाला काय दाखवणार आहे म्हणजे जे दिवाळीला आम्हाला मदत होईल की इको फ्रेंडली पद्धतीने दिवाळी सेलिब्रेट करायला. नमस्कार. आज आपण जे बघणार आहोत जे तुमचं आपण सगळ्यांसमोर इको फ्रेंडली दिवाळीचं टार्गेट ठरवलं आहे तर त्याप्रमाणे आज आपण ज्या पणत्या आहेत दिवाळीचं मुख्य आपलं आकर्षण सगळ्यांचं आणि ज्या दिव्यांच्या अंधकाराने आपण उजेडाकडे नेणारी आपली जी दिवाळी खूप आनंदाने साजरी करणार आहोत असे हे दिवे आज आपण एका वेगळ्या पद्धतीने आपण सगळ्यांसमोर दाखवणार आहोत. पेण्यांसारखंच पणत्या बनवायला आज आपण इथे शिकणार आहोत. मग हे पणत्या आता कशा तयार करतात तुम्ही? यासाठी आपण हे साहित्य घेतलं आहे.
यामध्ये आपण देशी गाईचं शेण ह्या प्रमुख घटक आहे. त्याबरोबरच थोडंसं तेल साच्यांना लावण्यापुरतं आणि त्यानंतर बाइंडिंगसाठी थोडासा हाताला लावायला आपण मैदा घेतो. तो त्यामध्ये जास्त मिक्स करावं लागत नाही, फक्त बाइंडिंगसाठी आपण थोडासा हा मैदा घेतो. त्यानंतर अशा पद्धतीचे साचे पुण्यावरून आपण हे आणले तर बाजारामध्ये हे साचे पणत्यांचे उपलब्ध असतात. जे देशी गाईचं शेण आपण खास करून का वापरलं आहे तर देशी गाईच्या शेणामध्ये त्याची तुम्ही उदबत्ती तयार करा किंवा यज्ञामध्ये देशी गाईच्या शेण्या वापरा. तर ह्याचं वैशिष्ट्य आहे की ही शेणी जळल्यानंतर त्यातनं ऑक्सिजनचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढतं आणि ते जाळल्यावर निर्माण होतो. ह्या शेणाचं वैशिष्ट्य आहे का. आता ही पणती तुम्ही करतात ना, हे करायला किती टाइम लागतो तुम्हाला? फार वेळ लागत नाही. आपल्याकडे शेण आणि पीठ उपलब्ध असल्यामुळे आपण अगदी अवघ्या 5 ते 10 मिनिटामध्ये साच्यामध्ये मिक्स करून आपण ते करू शकतो. काही क्षणातच ही तयार होते. आता कमी कालावधीत जास्त नफा देणारा हा भाग आहे. जवळजवळ आज बाजारात त्याची किंमत 5 रुपयाने 1 अशी ही पणती जाते. मग त्यामुळे आपल्या ज्या महिला आहेत त्यांना गृहोद्योग म्हणून हे जर करावं असं वाटलं तर खूपच चांगलं आहे की त्यांचं अर्थार्जन पण त्यांना होईल आणि इकडे गोमातेची सेवा पण होईल. असं दोन्ही उद्देश एकाच ह्याच्यातनं साध्य करणारा असा हा व्यवसाय पण आहे. तुम्ही जो आता एक प्रकारची गोसेवा म्हणा किंवा काही जणांना हा व्यवसाय ह्या दृष्टिकोनातनं जर आपण बघितलं तर मग तुम्हाला या व्यवसाय करतेवेळी किंवा ही सेवा करतेवेळी तुम्हाला काही त्रास होतो, म्हणजे काही तुम्हाला अडथळे येतात का? अडथळ्यांचा एकच भाग की निसर्गाची कृपा आपल्यावर असावी लागते. यामध्ये प्रामुख्याने पावसाळी वातावरण, जसं की यावर्षी आपणाला अजूनही करू शकत नाही आहोत आपण नवीन पणत्या, त्या कारण सतत येणारा पाऊस हे एकच आपणाला अडथळा यामध्ये येतो. सो आमच्या या दिवाळी स्पेशलान आमच्याकडे आशिल्ली ही एक खासा स्वामिनी फक्त या दिवाळेक पणट्यो पेटोवपाच्यो न्हू, निसर्गा खातीर आपली एक सेवा, ती मागीर गो सेवा आसूं किंवा तिणें सांगल्या प्रमाणे तो जो गोबर उरता तो तुमी झाडांक घालूं शकता. सो त्या नजरेंतल्यान ही दिवाळी बऱ्या तरेन सेलिब्रेट करा. ओंकार फळारी बरोबर अपर्णा बडिगर, प्रुडंटा खातीर. पोर्तुगेजांनी आडनदर केल्ल्या चर्चीचे आनी कॉन्व्हेंटांचे पुनर्वसन करात म्हण बीजेपीचो म्हणयारो वेळ्ळीचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीस मागता. पोर्तुगेज काळांतली भग्न जाल्ली देवळां जाग्यार घालपा खातीर सरकार यत्न करता. तशेंच इतिहासीक चर्चींचे पुनर्वसनाक सरकारान समिती नेमून अभ्यास करचो. ह्या कामाक फंड दवरचो म्हण सावियोन मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या. In that letter, I appealed to commission a study and set up a fund for the renovation and restoration of historic churches. This is in keeping in line with the intent of the Goa government to restore temples destroyed during the Portuguese rule. During the Portuguese rules, there were also churches and convents that were neglected and left to ruin or confiscated. We need to commission that study to understand what are these historic churches, where are these historic churches that can be renovated and that can be restored. आयान इलेक्ट्रिकाचो ओकिनावा इलेक्ट्रिक 2 व्हिलरांचो नवो शोरूम परवरी सुरू जाला. आयान इलेक्ट्रिकाचो हो दुसरो शोरूम. उक्तावणाक उत्तर गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्ष सिद्धेश नायक, साळगांवचो आमदार केदार नायक आनी हेर मानेस्त आशिल्ले. पयशांची बचत करपी, पर्यावरण राखपी इलेक्ट्रीक गाडयांक गोंयांतूय बरो प्रतिसाद मेळटा म्हण मानेस्त उलयले. आज आम्ही लॉन्च केले हांगासर OKI90 which is one of the best products in India. आणि तेका स्पेशल फीचर्स म्हणल्यार इट हॅज अ टॉप स्पीड ऑफ 90 आणि रेंज आसा 160 किलोमीटर प्लस 16 इंचेस अलॉय आणि ऑलरेडी त्याचे 14,000 प्लस बुकिंग ऑल इंडिया झाले आसा. हो प्रोडक्ट आमकां 3-4 म्हयन्या उपरांत मेळटलो. पयलो शोरूम जेन्ना जालो त्या पयलीं प्रिंटिंगानूय आसलो तो, तितूनय भायर तेणें नांव लोकींग केल्लें आहा आणि आतां तो हेजो दुसरो पर्वरी हांगा हो शोरूम. ह्या कडेन मागता अशीच तेजी भरभराट जावं. न्यू इलेक्ट्रीक व्हेकल्स आसा ते मार्केटांत येवप खूब गरजेचें आसा आणि कॉम्पिटिशन हे खूब गरजेचें आसा. आणि त्याच हातूंतल्यान आज ओकिनावा ही कंपनी म्हजे मित्र श्री कुसलेकर हांणी मार्केटांत हाडिल्ली आसा. हो ताजो दुसरो शोरूम आसा आणि त्याच हातूंतल्यान
पयलीं म्हणल्यार तांचे खूब खूब मनांतल्यान अभिनंदन करता. ह्या शोरुमाचो ओकिनोवा ह्यो त्या शोरुमाचो आयज हांगा पर्वरीन आमच्या गांवांत इनॉग्रेशन तांच्यांनी केलां. ही सुविधा आमच्या गांवच्या लोकांक मेळटली. तशेंच हांगचे आजूबाजूचे लोक दिसता हो एक बरो पॉयंट आसा हायवेचेर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.